पयले आयमून आमकां भुरग्यांक तुज्या ही पवित मिसाची बेटीक दुनिया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत अर्घां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत अर्घां. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पद तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. प्रत्यक्षा बहीण बाबन वायस पवित्र सभा भाग्यवन सुवा द ब्रिटो हाचो उगडास कोत्ता. ह्या जिवन सांतान आमच्या भारतान येवन दौर परगटलो आनी ह्या धर्मा खातीर ताकाय मार्तेरपण सोसूंक पडलें. ह्या सांतान आपल्या जिवितान जेजूक आपणायलो आनी जेजूक परगटूंक तो बावरलो. आमच्या जिवितान जेजूक मास करूंक ताका परगटूंक ताचे दाय सदांच चिकटून रावंक हे मिसांत आदाराने करपा दर एकल्याक मागून घेवया. आनी पवित्रतेन वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरुया. कांय फावटी जेजू तांय चिकटून रावंक आमी विसरल्यांत आसतली. ताचो सांगात आमच्या पिड्या दुखा वेळार आमी घेवंक नासतलो. सगल्या पातकांची दोग धरून देवाची काकलुती कुलो मारून सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योल सिद्धांत वारंवारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आनी कोचो बापा मुखार आमी दवरया. रेमीस आमी भेटयतात सोपून गेल्ल्या रेमिसा डायस तिचे पासत तिका बापान सस्ताचे सुख फाव केले पुरो म्हूण ह्या मिसांत मागुया. तशेंच मागूंक लायला आयज आपलो वाडदीस समोरुमता लिनूस कोम्स ताचे पासत ह्या मिसांत मागता आसतना हेरूयशी आपली वाडदीस समोरुमतात तांचोय उगडास ह्या मिसांत करुया. कदीक करून जी पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांत आसात, कश्टतात तांचोय आमी उगडास ह्या मिसांत करुया. सर्वेस्परा सोमेस्पर तांच्या उजवाडा भाग्योन सुवांव तुज्या रोग साक्षांत तिरांत आनी निरंतर प्रयत्नान बारुती लोकां मदें शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें करपा आनी बळ दिली. बाबार्थां खातीर ताणें सोंसलोले त्या मोन्नाचो उगडास काडून आज आमी तुज्या लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलूंक आमची जीण आनी उतरां आमच्या देशाच्या लोकांक खरे बाबार्थाची वळख दिवंक तुजी कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताची सुक्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ताक. आमेन. हेब्रावांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, जेजू वरवीं आमी सदांकाल देवाक आमचो दिनवासनीचो योन मुणगे ताचें नांव वाकाणटात त्या ओटांचो मान वोपुया. एकामेकाक बरें करूंक आनी तुमचे लागीं आसा तें बागाक दवरूंक शिकात. कित्याक असले योन देवाक मानवतात. तुमचे व्हडली बाग घेवन तुमचो सांबाळ करात. कित्याक ताणें आपल्या वावराचो देवाक हिशोब दिवंक जाय. तर तुमचें उतर आयकात आनी ताका खालती रावात. हे भाशेन तो आपलो वाव
खुशालकायेन करतले, नाजाल्यार ते हुस्कातले आनी ह्या तुमच्या फायद्याक पडचे ना. जाणें सासणाच्या कराराच्या रोगता वरवीं शेळयाच्या वर्त्या गवळ्याक आमच्या सोम्या जेजूक मरणांतलो पुनर्जीवन केलो, तोच शांतीचो देव सगळ्या तरेच्या बऱ्या कोन्यांनी आपली खुशी पाळूंक तुमकां तयार दवरूंक आनी जेजू क्रिस्ता उद्देशी आपणाक मानता तसली आमकां करूं. ताकाच मोहिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतरें. देवाचे ओडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. आनीकदां म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवीचार तुजी चोरुनाय, थंय म्हाका विसव दिताय, तोंड उदकासोनी पावयताय, थंय म्हज्या ओठाक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयताय, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान केन्नाच हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजें ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्याक कोण्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयताय, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाकाय वाडटाय. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय, भोलेपणान कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजें देंवयतली. देवदान तुज्या मोगाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयताय, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचे बिरात म्हाका गावलें, ओचीत घर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हजें काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak Zoya, Hallelujah. Sorvesporak Zoya, Hallelujah. Sorvesporak Zoya, Hallelujah. Sorvesporak Zoya, Hallelujah. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां आयकतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesporak Zoya, Hallelujah. Sorvesporak Zoya, Hallelujah. Sorvesporak Zoya, Hallelujah. Sorvesporak Zoya, Hallelujah. Sorvespod तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. मार्गो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. धर्मदूत जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें कितें केल्लें आनी शिकयलें तितलें ताणें ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एकवडे यात आनी मातसो विसव घेयात. कित्याक येता वेती इतलीं जाणां आसलीं की जेवंक लेगून तांकां फुरसत नासली. आनी होड्यार चडोवन ते एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेता म्हूण पळोवन 1000 जाणांनी खंय ते पारकिले आनी पांय वाटेन सगल्या नोकरांत थंय वेगळीं गेलीं आनी ताच्या आदीं पावलीं. आनी होड्यांतलो भायर सरतना जेजून पुस्कळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवंडी लासलोल्या शिळयां पोरी आसली देखून ताका चुरचुरें दिसलें आनी साबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणे तुका क्रिस्ता. प्रत्युशा बरी बाबून एक पावटी एक वूड कटर
आपल्या पासत काम सोदतालो, झाडां मारपी काम सोदतालो. आनी काम सोदता आसतना तो एका मनशा लागीं गेलो, जो एक व्हडलो मनीस आसलेलो, लाकडांचो धंदो करतालो. आनी ह्या लाकडाच्या धंद्या करपी मनशान ताका घेतलो, कामाक घेतलो. आनी ताका झाडां मारूंक रानान व्हेलो. म्हयन्यांत तो 20 झाडां मारतालो, म्हयन्यान दिसाक 20 झाडां मारतालो. आनी हें पळोवन एक सुमान बोर गेलें. दिसाची 20 मारतालो ती 10 जावपाक लागली, 10 मारतालो ती 5 जावपाक लागली. आनी ही झाडां लेस जातात ती पळोवन, कातरता ती पळोवन त्या दोनयान ह्या मनशाक आपयलो. आनी ताका म्हणलें, पळय, हांवें तुका पयलो 20 झाडां मारता तो पळयल्लो, मागीर तूं 10 मारूंक लागलोय आनी आतां तूं 5 मारताय. हें कित्याक तूं देंवत वेताय? आनी त्या वेळार ताणें म्हणलें, सायबा, हांव म्हजो वावर कोत्तां, दिसाचो आख्खो दीस हांव जोरून म्हजें काम कोत्तां. पूण दोनयान ताका आनी एकदां विचारलें, तूं काम कोत्ताय तें बरें आसा, पूण तुजी कुराड तुवें केन्ना पाजलोली वो केन्ना तुवें तासलेली? प्रितीच्या भयणी बाबांनो, हो मनीस वावर कोत्तालो खरो, दिसभर वावर कोत्तालो, पूण आपली कुराड ताणें शार्प करूंक जाय आसलोली, वो ताका तैजूंक जाय आसलोली, भाजूंक जाय आसलोली आनी सदांच ती दवरूंक जाय आसलोली. पूण हो मनीस विसरलो आसतलो आनी झाडां लेस जायत गेली. तेच भाशेन आमचेंय जिवीत, आमी क्रिस्तांवां कशीं जेजूक लागीं चिकटूंक सोदतात, पूण जायते फावटी आमची जेजू थंय सोंबोवन जायते फावटी तुटत वेता, वो भाजून वो सुटत वेता. आयज जेजू आमकां म्हणटा, आपल्या शिसांक म्हणटा, एकसुरे सुवातेर आमी वचुया आनी विसव आमी घेवुया. आतां कित्याक म्हणलें काय जेजूनी उतरां? प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जेजून आपल्या धर्मदुतांक धाडलोले परगोटूंक कितें? शुभ वर्तमान. आनी शुभ वर्तमान परगोट्टोच ते साबार वाटांनी गेल्लेले. आनी साबार वाटांनी वचून जायतो वावर तांच्यांनी केल्लो. थोड्यांक पोरी केल्ली, कुड्ड्यांक नदो दिली, थोड्यांक दुसऱ्यो जायत्यो तांकां सवलती फावो केल्ल्यो. आनी आयज जेन्ना ते परते येतात, जेजूक भेटूंक येतात, त्या वेळार जेजू पळयता ते खऱ्यानूच तोकल्यात आनी तांकां आतां आयज विसव दिवया. आनी ते पासत ते एकसुरे मुळे वचूंक सोदताले. पूण त्याच वेळार लोक पळयता जेजू आपल्या शिसांक घेवन वेता आनी ती पांय वाटेन दुसऱ्या वद्दान वेतात. हे होड्यार वेता आसतना ही पांय वाटेन वेतात आनी जेजू तांकां पळयता, ही पोरसां आपणाक सोदूंक येतात. दे आर इन सर्च ऑफ मी. आनी त्या पासत तो म्हणटा, गवळी नासलोल्या शेळयां पोरी. आयज आमी असलेच ह्या लोकांचें धोरण आमच्या जिवितान घेतात काय? आयज आमच्या लागीं सगलें आसा, पूण स्टील देर इज हंगर इन दीस वर्ल्ड. म्हणटात ते भाशेन एक फ्रेंच प्रॉवर्ब आसा, अ गूड मील कांट बी विदाउट हंगर. आमी एक जेवण जेवतली जाल्यार पयले सुवातेर आमकां बरी भूक लागोंक जाय आनी बरी भूकूच लागल्यार आमी ती जेवतली, नाजाल्यार आमकां जेवण रुचचें ना. तेच भाशेन आमकांय दर एकल्याक भूक आसा. कसली भूक? द हंगर फॉर लव, हंगर फॉर एक्सेप्टन्स, हंगर फॉर दुसऱ्यांनी म्हाका मानलोलो वो दुसऱ्यान म्हाका मोग दिल्लो. त्या पासत आयज आमी एक धांवती नदर आमच्या गांवार मारली वो आमच्या समाजान मारली. आयज मनीस आशेता वो भुकेंत आसा. कित्या पासत? मोगा पासत. दुसऱ्यांनी म्हाका समजलोलो, दुसऱ्यान म्हाका आपणायलोलो, ताची भूक आसा. आनी जेजू ही आमची एकलीच भूक पुरो करूंक शकता. ही कॅन सॅटिस्फाय दॅट हंगर. आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना तीच कृपा आमकां मागुया. आमच्या जिवितांत ही भूक जी जेजूच मारूंक शकता, जी जेजूच भागोवंक शकता, ताचे अशी आमी वचुया. कारण हे भुकेंत तो आमकां दादोसकाय दितलो. आनी हें कशें घडटलें काय? देवाच्या उतरा वरवीं, ह्या मिसाच्या भेटी वरवीं, दिसपोटी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी बऱ्यो कोन्ने कोत्तात, त्या वेळार ही आमची भूक पूर्ण जातली. आयज आमची पवित्र सभा भाग्योन जुआंव दे ब्रिटो ह्या सांताचो उगडास करता. हो सांत भारतांतलो न्हय, पूण दुसऱ्या गांवचो तो ह्या सुवातेर आयलो. एक जेजुएट मनीस कसो, ताका व्हडलें शिकोवप आसलोलें. ही वॉज अ लर्नड पर्सन. पूण जेन्ना ह्या सुवातेर भारतान येवन ताणें वावर केलो, कोण भाशेन ताणें केलो? जे भाशेन आमचो गोंयचो पूत जुझेवाझान श्रीलंकान वावर केलो, तेच भाशेन ह्या मनशान ह्या भारतांत येवन ताणें वावर केलो. ही वर्कड विथ द कल्चर
म्हणटात ते भाशेन इनकल्चरेशन. दुसऱ्यांचे चाली रिती आसलेल्यो त्यो चाली रिती क्रिस्ती धर्मांत आपणावून ताणें वावर केलो आनी हो वावर ताचो फळा बरीच जालो. पूण थोडेंच ताका मानूंक ना, त्या काळाच्या राजाक ते मानूंक ना आनी त्या पासो ताका जिवेशी मारलो. ह्या सांतान आपल्या जिवितांत जेजूक साक्षीदार तो जालो. ही वॉज अ विटनस टू जीजस. आयज आमकां ह्या सांताची देख घेवया. ह्या सांतान जे भाशेन जेजूक परगटलो आयज आमी परगटतात गाय. आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आमी परगटतात गाय. तो आयच्या दिसा ह्या मनशाची देख घेवन, ह्या सांताची देख घेवन ताच्या पावलांनी चलूंक, जेजूक जोडी मोडी शिपडावंक वो परगटूंक आमी वावरुया. हेंच करूंक ह्या मिसान दर एकल्याक आदारांनी कृपा मागुया. Goa konyo bari kolkyo undian zata jiwa poso. Moja baba boyni wanga Jesu beto jivit moje misar beton zata moncha. Jiwa ulo poson kore moncha sodo. Jivit sodo koshen bapa Jesus ove vopta toka jivit moje moncha sodo jivit sodo koshen bapa Jesus ove vopta toka jivit moje. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपूत पितार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक तुमच्या आनी आपल्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा भोव काकलुतीच्या बापा भाग्योन जुवांव तुज्या रोगसाक्षाच्या उगडासाक भोक्ती बरीत मोगान तुका भेटोवंक ही दानां आमी हाडल्यान ती तूं दोयेन स्विकार कर आनी आमचे खातीर ताची विनंती मानून घे. तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोन्नान आनी पुनर्जीवनपणाच्या आनंदान आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपूत बेदार आनी सास्तांचे देवा सोरकालियान सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासनीक गवळ्यान तुजो हीड तूं कधीच जाणीनाय, पूण बागीवन धर्मदुता वरवीं निरंतरी तो राखता. तुजी पवित्र स्वभाव चलोवच्याक तुज्या पुताच्या प्रतिनिधी तुवें तांकां केलें आनी तुज्या हिंड्याचे गवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी स्वर्गींच्या सोर दरबाऱ्या सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. हो सर्गेक तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. हो सर्गेक तुका जय जय. बापा खरोच सुपवित तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सोसूंक पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक
तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत ते बारोवतले हें मोच्या उगडासाक करात. बाबार तो चुकूट पुरगोटुया तुझ्या कोरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयले सौम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाबो केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर बसता लोलये तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत पाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मेरे देवाचे माई सांगाती सांजुजे तिचो पोती भाग्योन धर्मदत्ता सांजुआंव ब्रिटो सांजुजे वाज आनी सोरकांनी तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सरपोदवेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडबंडाराची याज्ञा मोलान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आज आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोच आनी आमकां तायनेक पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रासवड चलयता सस्ताच्या सस्तांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेलयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच नांवान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù boria golia, Gesù swadit bolia, sorgitantu Deus, soror Macailoi, pole auti sheri, tu congeli, tuže taj vormaka, poi sorok sodnaka, pole auti sheri, tu congeli, tuje taj vormaka,
poissorosod naka, Jesus wadik moga, saloavetuka, Emkona vadoli, Pisay vodadali, pati makapoy, gayan makalipoy, nanoy povitroktan, dawot sodas kazan, pati makapoy, gayan makalipoy, nanoy povitroktan, dawot sodas kazan. Sublipiravia. Pratuja. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा ह्या पवित्र जेवणान कुडीच्या पोसना रुपान आमी घेतल्या त्या जेजूचे मांस आनी रगत सासणीक सोडवणेचे खातीर आमकां दिता आनी आमच्या आत्म्यांक पोसणूक जाता भाग्योन सुवामाची विनवणेन आमी ह्या जेवणा वरवीं लागशिल्ल्यान आनी पयशिल्ल्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक आनी तांच्या सांगाता सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सुरबेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमच्याही सवे असो. आनी सोरपोत बिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओडकार. Mozo butlo guru, tuji koshi zala, tuzo kore soba, Kalye muje patla, Mozo patla koro, tuji koshi zala, tuzo kore soba, Kalye muje patla, apna jivaso, Zomonis mokorta, aploju koryani, to sasna kograita, apna jivaso, Zomonis mokorta, aploju koryani, to sasna kograita.